शिरसयच्या एमआरएफ प्लांटाक शिरसय कोनशेकारांनी ठाम विरोधच चलयला। एमआरएफ शेड आयल्यार पर्यावरण काबार जातले, झरे नष्ट जातले। हो प्रकल्प शिरसयच्या माथ्यार थापू नाकात, शिरसयकारांचे सरकाराक गाराणे। पळयात पुराय बातमी। शिरसयच्या एमआरएफ प्लांटाचो विशय तापत चल्ला। आयतारा मोठे संख्येन शिरसयकारांनी हजर रावन एमआरएफ प्लांटाचो निषेध केलो। शिरसय वाठारांत हो प्लांट नाका अशें थळाव्यांनी मागलेलेय बी। नाका ते प्रकल्प लोकांच्या माथ्यार थापू नाकात। हो प्रकल्प आयल्यार थळाव्यांचे तशेंच पर्यावरणाक लेगीत धोको निर्माण जातलो। आमकां उदकाक लेगीत रडचें पडटलें, शिरसयकारांचें म्हणणें। आयकात फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांक। कशें तरेन हांगा हें एमआरएफ शेड येता आनी त्या कामाक जातलो तो। आतां आमी वयता आसतना तूं पळयत वाटेक ऑलरेडी आतां म्हाका दिसता कमीत 25 ट्रक तरी ऑलरेडी वाटेक मटेरियल उडयल्लें आसा आनी हे उडयत आसा, चालू आसा। तुमकां वयताना दिसती पडटलें। जर आमी आयज जर आमी ते हे स्टॉप करिना, आमी फक्त मागता की तांच्यांनी शेड आहा ती आपणाचे ते एरिये खंय तरी घालपाची, आमच्या कोणशेच्या वाट्यार नाका। आम्ही त्या शेडी बद्दल आम्ही काय म्हणिना, आम्ही शेडी बद्दल काय म्हणना म्हणजे कित्याक की आमची ती शेड जी त्यांच्यानी बांधल्या ती सारखी आमच्या बॉर्डरीचेर आसा। फाल्यां सकाळी थंय गार्बेज जर हाडून उडयली, आता एमआरएफ म्हणजे कितें तुमकां खबर आहा? एमआरएफ म्हणजे मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी। सगळे तरेचो कचरो जो आसा पळय तो थंय हाडून उडयतले। त्याच्या उपरांत तो कचरो इतले प्लास्टीक काढून हे काढून ते काढून सेग्रिगेट करतले। आता तुमकां खबर आसा सगळो तरेचो कचरो येयल्या बरोबर एक असो कचरो आसा त्या कचऱ्याचो विल्हेवाट आमी कशीच लावंक शकना। हो जो कचरो आसा तो थंय वर्सान वर्स थंय पडून उरतलो। आयज जी सिरसाची झर जी आसा, लेक आसा, तो लेक म्हणटा तो एक ल्हानशे आमच्या आंबोली जावन आसा, एक स्मॉल आंबोली म्हणून लोक हांगा येता, हांगा तरेतरेचे भुरगे हांगा येता, न्हांवपाक येता आनी हांगा वैशिश्ट असो आनंद मेळटा। आयज जर पाण्या खातीर आमी दुर्दैवाची गोश्ट म्हणजे आमी म्हादई खातीर झगडटा, टायगरा खातीर झगडटा। आयज हो गव्हर्नमेंट आमकां हे करिना, पण आयज स्वताच्या भुमीचेर जी आमकां आमची ही जी आमच्या सिरसे गांवांत जो आसा हो जो प्लॅटो दिसता आमकां, हो प्लॅटो जो जावन आसा 142 मिटर हायटचो जावन आसा। आणि हो खरें म्हटल्यार ह्या लोकांचो न्ही, ह्या लोकां खातीर करिना, आयज सगळ्या बार्देशकारांक उठोवंक जाय। कारण हो जो प्लॅटो जो जावन आसा, हो प्लॅटो जो वारो वादळ हे सगळे आडयता, हे कोणाचें काम आहा? निसर्ग। हो निसर्ग जेन्ना सांबाळटा तेन्ना बार्देशकारांचें काम आसा, असा काय ना? या बार्देशकारांनी खरें म्हणल्यार सगळ्यांक उठोवंक जाय। आमकां नाका, आमच्या गावात कचरो नाका। हांगा एकूय झाड नासलें तेन्ना म्हणजे ही ग्रीनरी सेव करपाचें काम आमचें फुडल्या फ्युचराक। आमी जर आमच्या फाटल्या जर लोकांक जर आयज समजलें हांगा कितें आसलें हें जर आयज जर असल्या टायमाचेर जर हे जर गार्बेज जर डंपिंग जर येत जाल्यार आमचें ग्रीनरी खंयच उरची ना। ते उलयलां सारकें आहा। तेन्ना फुडें आमच्या भुरग्या बाळांक ही पिढी जायी जमीन आनी सगळें बरे भशेन रावंक जाय, सगळ्यांनी हातभार लावन हें करूंक जाय आनी सगळ्यांचो एकवट आसूंक जायो। त्रास जाता बांयांक उदीक वचत जाल्यार आमच्या बांयो पिड्ड्यार जाल्यो। बांय मी इतले हजार भरून बांयो बांदले, आतां न्हंय ना जाल्यार आमकां देवीक सुद्दां उदीक हे व्हरचें पडटा। देवळाक तर उदीक ना नळाक, आमच्या बांयचें टाकी भरून व्हरचेंच पडटा आमकां उदीक। मागीर आमी कितें करपाचें? बांयचें उदीक नासतना जावं उदीक नासतना मनीस शेकाना रावपाक शकता? उदीक मेन न्हय। हांव कसोडा पंचायती कडेन मागता की तेंच्यांनी आमची जी रिक्वेस्ट आहा ती मान्य करून घेवची आनी जी ती शेड बांदतात एमआरएफ शेड ती मातशी शिफ्ट करून फुडें व्हरची तेंच्यांनी। एमआरएफ शेड बांदतात ती आमी फक्त हांव रिक्वेस्ट करता तांकां ती शिफ्ट करपाची। तांकां प्रॉब्लेम ना, आमकां ना, इतलें जावना। म्हणजे ग्राउंड वॉटरचे रुपांतर ग्राउंड वॉटर बदलता आणि सरफेस वॉटर जाता खंयसर झरीच्या रुपान, झऱ्याच्या रुपान, धबधब्याच्या रुपान, हे लक्षात दवरा। त्यामुळे ही सगळी एरिया आसा न्हय ताका आमी म्हणटात हायड्रोलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया। आणि ही हायड्रोलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया म्हटल्या नंतर हिचे तशें मॅपिंग जावपाक जाय आणि हिचे तशी स्टडी जावन तसो रिपोर्ट तयार जावपाक जाय की हायड्रोलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया ही असल्या कारणा खातीर हांगा कसलेच अशा प्रकारचे वेस्ट जे आसा न्हय ती येवपाक दिवप ना। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।